गोयचे साबार लोक खापरेश्वर देवस्थानाचो जो इन्सिडंट जाला ताचे बद्दल म्हजें मत मागपाक लागले आनी हांवें ताचेर विचार केलो की खापरेश्वर देवस्थानाचो जो विशय आसा तो पर्वरी पुरतो मर्यादीत ना, तो सबंद गोंयांत लागू जाला आनी गोंयचे लोक मातशे उचामळ जाले ताका लागून जें कितें घडलें तें. हांव इतलें सांगूंक शकता की खापरेश्वर देवस्थानाचे इन्सिडंटा वेल्यान म्हाका अशें दिसता की गोंयकारपणाचो एक एक चिरो एक एक करून सरकार काडटा अशें दिसपाक लागला. आतां 200 वर्सांचें देवस्थान, 200 वर्सांचे ताका एक इतिहास आसा. त्या वॉर्डा कडेन म्हणटा तें सगळें फामाद एक आयकॉनीक कशें जाल्लें उतर की वॉर्डा कडेन पर्वरी खंय वॉर्डा कडेन आमी आयकून जाणा सगळे जाण चडशे गोंयकार. आनी आज ते वॉर्डा कडेन म्हणटा ते गेले, तो इतिहास पुसून काडलो ह्या सरकारान. ज्या पद्दतीन एक मुर्ती बसयल्ली आसता त्याच बरे भशेन एक पद्दतीन ती काडपाची आसता. हातून कितें चुकलां? सरकारान कोणा कडेन डायलॉग असो करूं ना. सरकार इज नॉट ट्रान्सपरंट, म्हणजे कांय अशें खुल्ले म्हणजे ओपननेस ताणें दाखोवंक ना. आनीक लोकांक फटयले, कित्याक लोकांक मध्यान रात्री काडले उपरांत, लोक घरा गेले उपरांत ते बॅकडोर ताणें जें एक्शन घेतलें दॅट इज एक्चुअली कंडेमनेबल आनी डेस्पिकेबल म्हणपाक हरकत ना. आतां दुसरो विशय, म्हाका लोक म्हाका ह्या आतां तुमचे कडेन उलोवपाचें अशें दिसलें की लोक कितें विचारता, ताका पर्याय आसलो. ही हायवे अलायनमेंट जो आसा ते दुसरे कडेन व्हरूंक शकतले आसले. ताचें उत्तर हांव म्हणटा हय. सरकाराक जर जाय आसलें जाल्यार हे खापरेश्वराचें पळय देवस्थान आसा आनी वडाचें झाड आसा तें तशेंच राखून दवरून दुसरें अलायनमेंट काडूंक शक्य जातलें आसलें, पण ताचेर सरकाराक तें करपाचें नाशिल्लें. आनी कित्याक जाता, कित्याक जावंक शकता, हाचे फाटल्यान एक कारण आसा. आतां हें तुमी लक्षांत दवरपाक जाय. ईच नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी, होच PWDचो डिपार्टमेंट, हेच गोंयचें सरकार आनी हेच केंद्र सरकार, ह्या चारूय संस्थांनी 2 शासनां आनी 2 एजन्सीज, ह्या चौगांयनी गोवा मेडिकल कॉलेजी कडचो जो भाग आसा नॅशनल हायवे 66चो, तो भाग ताणें रिडिझायन केलो. ताचो डिझायन बदललो. ताचो जो ओरिजिनल अलायनमेंट आसलो, कशे भशेन हो रस्तो वचपाक जाय, तो ताणें चेंज करून उडयलो. कोणें मागिल्लें चेंज करपाक? कोणें एप्लिकेशन घातलें की अशें हें चेंज जावपाक जाय म्हणून? कोणेंच घालूंक ना. जाल्यार जेन्ना कोणाची मागणीच नासता आनी सरकार नॅशनल हायवे 66चो गोवा मेडिकल कॉलेजी कडचो भाग रिअलायन करून डिझायनच चेंज करून उडयता, जाल्यार खापरेश्वर देवस्थाना कडचो भाग रिडिझायन करून अलायनमेंट चेंज करून कित्याक जावंक ना? हो इतलोच प्रश्न. आनी हाचे फाटल्यान पुरावो आसा. 2023 वर्सा हांवें सेंट्रल नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचेर एक कंप्लेन घातिल्ली की ताणें जे डिझायन चेंज केला गोवा मेडिकल कॉलेजी कडचो, तो कसलोच एप्रुवल नासतना चेंज केला. हाजेर चौकशी जावची म्हणून. आनी चौकशी कित्याक जावची? जेन्ना तांचे कडेन RTI मार्फत एक इन्फॉर्मेशन मागलें, द सर्टिफाईड कॉपी ऑफ द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी ऑफिस, authorized consultant etc. on the basis of which the said proposal and recommendation mentioned at point 1 was mooted. म्हणल्यार कितें? कोणे एप्लिकेशन केल्लें, खंयचे संस्थेन मागिल्लें की डिझायन चेंज करचो म्हणून, आनी ते म्हणटा मिनिट्स ऑफ द मीटिंग आर एनक्लोज्ड. ताजे फुडें प्लीज इन्फॉर्म वेदर द प्रपोजल मूव्ड एट पॉइंट इज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीज. म्हणजे आतां सरकाराक कोणे तरी मागलें आनी खंयचे संस्थेन ताका अप्रुवल दिलो, ते म्हणटा हय दिल्लो आसा. सर्टिफाईड कॉपी मागली, ती पळय सर्टिफाईड कॉपी ताणें दिल्या. आतां ह्या सर्टिफाईड कॉपीन खंयच अप्रुवल दिला अशें म्हणूंक ना. ताणें म्हणलां इन प्रिन्सिपल इट इज अप्रूव्ड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडिशन्स. आनी जी कंडिशनां घातल्या ते एकूय कंडिशन पाळलेले खंयचेच फायलीर मेळना. सो इन अदर वर्ड्स, ह्या रिडिझायन केल्ल्या स्ट्रेचाक गोवा मेडिकल कॉलेजी कडच्या कसलोच अप्रुवल नासतना ताणें नॅशनल हायवे 66 रिअलायन केली, रिडिझायन करून उडयली आनी हांगा करपाच्या वेळार ते फाटीं सरले. इतलोच हो मुद्दो की सरकाराक जर जाय जाल्यार कितेंय घडटा. हें आतां गोवा मेडिकल कॉलेजी कडचे आतां पळय चल्ला थंय धुमचण, जंय ट्रॅफिक कॅवोस जाता,
जंय प्रॉब्लेमां जाता डे टू डे बेसीस ती कित्याक लागून जाता? कोणे तरी विदाउट ऑथॉरिटी ऑफ लॉ आपल्याक पावर नासतना रिअलायन करून उडयलो, डिझायन चेंज करून उडयलो, ताका लागून जाता. सो हे गोंयकारांक कळपाक जाय. प्रश्न कितें? whether government could have realigned the highway at Porvorim to save the banyan tree and the Devasthan. Yes, they could have done it because they have done it in the case of Goa Medical College without anybody's application to do so. हाजेर चौकशी सेंट्रल विजिलन्सान चालू आसा कमिशनान, अशें म्हाका रिपोर्ट आसा. कित्याक कंप्लेनंट हांव आनी अजून पर्यंत ती चालूच आसा म्हणटा ते. जेन्ना स्टेटस मागता तेन्ना इट इज ऑनगोईंग म्हणटा ते आनी अजून पर्यंत ते दिना. हें गोंयकारांक कळपाक ही दोन उतरां हांवें तुमचे कडेन पावयल्या.